नमस्कार योगा गोवा टू नेट सुयश गावणेकर सविस्तर खबर आधी हेडलाइन्स। राजद्रोह कायद्याक सुप्रीम कोर्टाचो स्टे। सरकार IPCच्या कलम 124A चो फेरविचार करून निर्णय घ्याय मेरेन स्टे। राजद्रोहाच्यो नव्यो केशी करूंकय मेळच्यो ना। मेडिकल काउन्सिलांत सरकारी हस्तक्षेप। आरोग्य मंत्री काउन्सिलाच्या कामात चडच मेतेर। फावोर अवैध नेमणुको। उपाध्यक्षाचो आरोप। डीन म्हणटा उपाध्यक्षाचे मत खंय वैयक्तिक। कुंडय बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांटाचे उक्तावण शुक्रारा 13 मायाक। आता मेरेन 428 टन वैजकी वेस्टाचो प्रायोगिक तत्वार विलो। बांयगिणीचोय प्लांट घालपाची बाबुशाची तयारी। मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलिव्हरी। नरेंद्र मोदीच्या 2 दशकांच्या संघटनात्मक राजनीतिक प्रवासाचेर पुस्तकाचे मंत्रिमंडळाचे हजेरेंत उपराष्ट्रपतीच्या हातांत विमोचन। गोंयचो कन्नड महासंघ पंचायत वेंचणुकेंत देवपाचे तयारेत। साल्वादोर नमुनचे पंच म्हणटा कामा धंद्या पुरते रावात, राजकारणाच्या वाटेक नाका। कर्नाटकांत कितले गोंयकार राजकारणी आसात त्या आदी दाखोवचे। आसनी चक्रीवादळाचो गोंयाचेरय परिणाम। गोंयांतय शुक्रार मेरेन पावस पडपाचो हवामान खात्याचो अदमास। ICAR करता शेतकाराच्या लुकसाणीचो अभ्यास। दर्यादेगांनी उपद्रव वाढलो। सोऱ्याच्यो बाटल्यो, आडसरांची कट्टी, सिरिंजांय पावली उक्त्या बिचाचेर। टुरिस्टांक उपद्रव। शिस्त लावंक मंत्र्यांक घेतली टुरिझम पोलीस GTDCची एकठांय बसका। राजद्रोह कायद्याक सुप्रीम कोर्टाची स्टे। सरकार IPCच्या कलम 124A चो फेरविचार करून निर्णय घ्याय मेरेन स्टे आसतली। राजद्रोहाविशीं नव्यो केशी करूंकय मेळच्यो ना। राजद्रोहाच्यो केशी आशिल्ल्या आरोपींक मोठी थाकाय। हो कायदो असंविधानीक म्हूण सुप्रीम कोर्टांत आव्हान याचिका आयल्यात। सुनावणे वेळार कोर्टान अर्द दिली। राजद्रोह कायद्याचो फेरविचार करपाची तयारी मोदी सरकारान कोर्टांत दाखयल्या। As far as Prime Minister Modi's government is concerned, or any BJP government in the state, in this particular case being the government of Himachal Pradesh, it will never tolerate any anti-India element or organization. It is a matter to be noted that such organizations suddenly seem to be wanting to spread their wings or send out these kind of messages or try to disturb peace. We've seen it happen in Punjab on 2 occasions. Now we've had also a failed rocket-propelled grenade not exploding, thankfully. We've had violence in Patiala. So these are serious issues. So while Modi ji's government or the BJP governments will do everything under the process of law to ensure that such elements do not grow, at the same time a question will also arise on state governments like Punjab that they have to do their bit and they can't be quiet about it. Because there is also a message going, correctly or incorrectly, that they may have taken indirect support from such elements or they are soft on such elements, and that must be dispelled. गोंयच्या मेडिकल काउन्सिलांत आरोग्य मंत्री खंय चडूच मेतेर जाता। सरकार मेतेर जाल्ल्यान काउन्सिल नेमाक धरून चलूंक शकना। काउन्सिलाचो उपाध्यक्ष दोतोर धनेश वळवयकारान एकार एक दाखले दिवन सरकारी ढवळाढवळ वाऱ्यार घाली। फावोर अवैध नेमणुको असले प्रकार कितें काय डिनाक विचारल्यार तो म्हणटा उपाध्यक्षाचें खंय वैयक्तीक मत। गोवा मेडिकल काउन्सिल ही संस्था आसता डॉक्टरांच्या माल प्रॅक्टीस प्रॅक्टीस कशी करपाची हेजेर अंकुश दवरपाक आनी डॉक्टरांचे गायडलायन्स करपाक कशी प्रॅक्टीस करपाची हेजेर हातूंत सरकाराचो डायरेक्ट दवळादवळ करपाक शकना। एक म्हटल्यार सुप्रीम कोर्टाच्या गायडलायन्सा प्रमाणे आनी मेडिकल काउन्सिल ऑफ इंडिया प्रमाणे प्रत्येक डॉक्टराक 5 वर्सांक 30 क्रेडीट पॉयंट म्हणजे 30 वरां अभ्यास केला आनी आपली हे फुडें काडल्या हाजे प्रूफ दिवचें पडटा आनी हे क्रेडीट पॉयंट म्हणटा ताका। अशें एका डॉक्टराचे कांयच क्रेडीट पॉयंट नासलेले तेन्ना ताका ते दिवचे म्हणून एक मिनिस्ट्री कडल्यान नोट येयलो हेल्थ मिनिस्ट्री कडल्यान
सायन केलेलो मिनिस्टरान. हालींच कावन्सिलाचो रजिस्ट्रार रिटायर जाल्लो म्हूण तेणें नवीन रिटायर घेतना कोणाक तरी मदींच आपल्या परिचयाच्या मनशाक, कदाचित तो तेंचो रिलेशन आसतलो, अशा एका अनक्वॉलिफायड मनशाक, बँकर आसा तो, अशा मनशाक रजिस्ट्रार म्हणून घेतलो. कावन्सिलाक कोणाकूच सांगिनासतना सगळ्याक अंधाराक दवरून. अश्यो कितल्योश्योच ढवळाढवळी गजाली जाल्यो. ह्यो सुद्दां कदाचित गव्हर्मेंटाच्या हेच्या धरून जाल्ले आसपाक शकता. सो हांगा असो ढवळाढवळ जावपाक जायना. आनी आतां परतें इलेक्शन आसा गोवा मेडिकल कावन्सिलाचें, जेचे 11 पैकी 5 मेंबर डायरेक्ट निवडून येवपाचे आनी 6 मेंबर बाकीचे आसता, जे 3 गव्हर्मेंटाचे नॉमिनी, एक डीन, एक डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीस आनी एक फॅकल्टी मेंबर गोवा मेडिकल कॉलेजचोच. गव्हर्मेंटाचे जर डॉक्टर, जे मेडिकल कॉलेजचे डॉक्टर जर कोण इलेक्शनाक येता जाल्यार तांकां परमिशन दिवपाक जायना, कारण हे ढवळाढवळ करतात आनी मागीर ते सबड्यू जाता. सो हांगा पयलीच 6 पैकी 5 लोक आसता इलेक्टेड, आनी तितूनय जर कमी लोक येयले जाल्यार हितून डायरेक्ट गव्हर्मेंटाच्याच लोकांचो आस्पाव आसतलो. मागीर हांगा आनी कावन्सील कित्याक जाय? केले की तुमचे ते कितपत खरें आहा? म्हाका खबर ना, हांवें आयकूंक ताजें पर्सनल ओपिनियन न्ही, हांव कितें सांगू. बरें व्हडलें एलिगेशन एक कितपत गजाल खरी? अरे पर्सनल ओपिनियन कोण सांगूंक शकता? आंध्रा मेरेन पाविल्ल्या आसनी चक्रीवादळाचो गोंयाचेरय परिणाम. गोंयांतय शुक्रार मेरेन पावस पडपाचो अदमास हवामान खात्यान केला. आज फाल्यां खंय गोंयच्या चडशा वाठारांनी पावस पडटलो. मातशें वारेंय मारूं येता. नुस्तेंमारांक सद्या तरी कसलीच शिटकावणी ना. अवेळी पावसान शेतकारांचे जातल्या लुकसाणीचेर उपाय काडूंक ICARाचो अभ्यास चल्ला. Cyclone Asani, which was there over Bay of Bengal, it reached almost close to the Andhra Pradesh coast as on today, and as we are speaking on today 11th May, and as IMD has forecasted, this is as of now moving in north-northeast direction, and it will continue to move in the same direction during the next 6 hours, and after that it will emerge as a weaker form. And regarding the effect over Goa, like IMD had already forecasted, we are expecting some light rainfall activity over Goa up to around 13th May, that is 2 more days from now. Today, tomorrow and day after tomorrow we are expecting light rainfall activity, and among that today on 11th of May, that IMD had already forecasted, on 11th May there will be slightly increased spatial distribution of rainfall. That means the number of places that will get rainfall over Goa will be slightly higher today, and tomorrow and day after tomorrow again the distribution will be slightly lesser, but light rainfall possibility remains. There are as of now there are no fishermen warning for Goa or the coast of Goa. प्रोजेक्ट लीडर है डॉक्टर M प्रभाकर, जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम कर रहे हैं पूरे भारतवर्ष के अंदर. आज वो उनका लीड लेक्चर है अभी, और हमें बताएंगे कि कौन सी टेक्नोलॉजी है जिससे फार्मर्स को क्लाइमेट प्रूफ बनाया जा सकता है, कौन सी टेक्नोलॉजी है, कौन सी वैरायटी इसमें बोई जाए, या कौन सा कैसे चेंज किया जाए. 2-3 दिन मंथन करेंगे. मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलिव्हरी पुस्तकाचें विमोचन उपराष्ट्रपती M व्यंकय्या नायडूच्या हातान जालें. घरमंत्री अमित शाह धरून सगळें मंत्रिमंडळ हाजीर. मोदीचो गुजरात ते प्रधानमंत्री मेरेनचो प्रवास ह्या पुस्तकांत. मोदी गुजराताचो मुख्यमंत्री जालो तेन्ना खंय ताका शासकीय अणभव तसो नाशिल्लो. नायडू म्हणटा सपना साकार जावंक शकता हें मोदीन दाखयलें. मैं बेरोकटोक किसी झिझक के बगैर कह सकता हूं, हर सोच में देश की सोच सबसे ऊपर और सबसे ज्यादा होगी. और इसीलिए आज 130 करोड़ की आबादी के मन में विश्वास है, जब देश की शताब्दी मनाई जाएगी हम एक महान भारत को देख पाएंगे. ये जो आत्मविश्वास 130 करोड़ में प्रत्यारोपित करने का काम नरेंद्र मोदी कर पाए हैं, क्योंकि उनके खुद के अंदर अनन्य राष्ट्रभक्ति से कूट कूट कर ईश्वर ने उनको बनाया है. मित्रों, और प्रामाणिकता, पारदर्शिता, इसके बारे में मोदी जी के विरोधी भी उन पर कोई आरोप नहीं कर सकते. नीतियों की निर्धारण के लिए कभी जल्दबाजी नहीं करते हैं, मगर उसके इम्प्लीमेंटेशन में, उसको लागू करने में इनकी जो दृढ़ता है, ये दृढ़ता अच्छों को आश्चर्यचकित करने वाली. मैं कई बार अचंभित रह सकता हूं, इतने विरोध के बावजूद भी कैसे कोई आदमी डट कर रह सकता है जब कोई 6 महीने के बाद वोट लेने के लिए जाना है. मैंने उनकी नीतियों के लिए एक शब्द प्रयोग किया है कि मोदी जी की सरकार
लोगों को अच्छा लगे ऐसा फैसला नहीं लेती है। मोदी जी की सरकार लोगों को अच्छा लगे ऐसे फैसले नहीं लेती है। मोदी जी की सरकार लोगों के लिए अच्छे हो ऐसे फैसले लेती है। Making of developed India. Some people may mischievously try to make it MODI, MODI. No, making, that should be our aim. Development in every sense. Happiness among the people. It's not a question of prosperity alone. What is required is happiness. गोंयच्या कन्नडिकांची पंचायत वेंचणुकेंत दिवपाची तयारी. कन्नड लोकवस्तीच्या पंचायतींनी उमेदवार घालपाची तयारी गोंयच्या कन्नड महासंघान केल्या. गोंयकाराच्यो प्रतिक्रिया. मंत्री बाबूश म्हणटात दरेक नागरिकाक वेंचणुकेचो अधिकार. साल्वादोर दमूनचे पंच म्हणटा कामा धंद्याक येता तें बरें आसा, राजकारणांत पडचें न्ही. कर्नाटकांत कितले गोंयकार राजकारणी आसात ते खंय आदी दाखोवचे. जुनांत पंचायत वेंचणुको. कांय वाठारांनी कन्नडिगांची लक्षणीय लोकवस्ती आशिल्ल्यान गोंय कन्नड महासंघान आपले पॅनल घालपाची तयारी केल्या. गोंयच्या कन्नडिगांचो अध्यक्ष सिद्धण्णा मेटी प्लान उलोवन मेकळो. यहाँ पे गोवा में भी कन्नड़ी लोग कहाँ कहाँ स्ट्रांग है. बिचोली है, कलनगुड वड्डे है, यहाँ सांकवाल है. यहाँ पे किसी को इंटरेस्ट है तो हम कन्नड़ा पैनल बना के आने वाला पंचायत इलेक्शन में जितना लोग खड़ा रहता है उन लोग इंटरेस्ट उन लोगों को जिता के लाने के लिए मैं उन लोगों को सपोर्ट करता है. कन्नडिगांचे कार्ड घेवन गोंयचे वेंचणुकेंत देंवपाचे गोंयकारांक माना उरलें ना. आमचे गोंयकार कर्नाटका पंचायतीचे कितले पंचायत मेंबर आसा, कितले झेडपी आसा, कितले आमदार आसा, कितले खासदार आसा. उडबास कोणूय येता आनी गोंयांत आपण कॅन्डिडेट घालतलो म्हणटाय कितें. खंयच्या लोकांक खंय काम करपाक जाता न्ही. काम करपाक खंय कोणूय काम करपाक जाता. आमचे लोक दुसऱ्या स्टेटीनूय वचून करता काम, भायर फॉरेन कंट्रीकूय काम करतात. पण काम करपाक कांय हरकत ना. पण आयज जर तुमी म्हणटा पंचायतीचेर आमी कॅन्डिडेट घालतले म्हणटा जाल्यार मागीर आमी गोंयकार पण म्हणटा ते आनी सोडून घालपाचें न्ही. आणि ते जर समज तेंचे पॅनल पण घातलें जाल्यार लोकांनी तांकां वोट मारूंक जायना. कित्या खातीर आमच्या गोंयांत जर राखपाक जाय आनी गोंयांत जर उरपाक जाय बरें, निसर्ग आमचो मेंटेन करपाक जाय तसो, जाल्यार आमी तांकां वोटींग करूंक जायना. कित्याक तांकां बिजनस करून न्ही येवन रावांनी सगळें करून न्ही. कित्याक आमच्या गांवांत आमकां कितें जाय, कितें बरें जाय हें आमच्या शिवाय भायल्या लोकांक कळोंक शकना. गांव जर बरो दवरतलो, निसर्ग बरो दवरतलो जाल्यार आमच्या गांवच्या लोकांकूच पंच करपाक जाय. बाबुशाक असल्या राजकारणाचें व्हडलें कांय दिसना. Everyone is welcome. This is democracy, no? Kannada people, actually Kannada, there are many Kannada people living in Goa. So it is not necessary that Kannada, because of Kannada people will vote for Kannadas only. आयज ते पंचायती म्हणटा फाल्यां ते आमदार जातले सो तेचेर आपलोच ना गेले फाटीं हिंगा मायसा हिंगा कोर्तालीम. Okay. See, this is democracy. Anyone can contest from anywhere. Yeah, at least as an MLA, as long as you are a voter of anywhere from the state of Goa, you can contest. MP, I can tomorrow I can go and contest in maybe in any other state. Other states. So I am entitled as a citizen of India. सो कन्नडिगा आमदार जाल्यार तुमकां काय भंय ना. भंय ना, भंय आसपाचे प्रश्न येयना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावत प्रुडंट. गोंयांत ट्युरिस्ट येता दर्यावेळांक लागून, मात हांगासरल्या दर्यावेळांचेर धड कसल्योच सुविधा ना म्हूण ट्युरिस्ट बेजार. वता वता थंय सोऱ्याच्यो बाटल्यो, आडसराची कट्टी, सिरिंज सुद्दां बिचार दिसतात. धड चेंजिंग रूम ना, लॉकर सिस्टम ना. ते भायर दर्यावेळेर येवंक ट्युरिस्टांक 2,000 ते 3,000 टॅक्सीवाल्यांक दिवचे पडटात. सरकारान खंय लक्ष घालचें.
हो गोंयचो फामाद बीच कळंगूट घे म्हणून टुरिस्ट हांगा मजा मारूंक येतात, मात तांकां यादी उरता त्यो असल्यो सोऱ्याच्यो बाटल्यो, आडसरांच्यो कट्ट्यो, सिरिंज, चिप्साची रिकामी पाकिटां. बीच क्लिनिंगाची भाशा जाता, मात खरेंच बीच क्लिनिंग जाता काय म्हणून मोठो प्रश्न. साफ सफाई वाला यानी कि इसमें अंदर भी बहुत सारी बोतलें वगैरह टूटी हुई है, कहीं चोट वोट आ जाती है, इसलिए ये अच्छा नहीं है, इसके लिए कुछ होना चाहिए. हें इतल्यार सोपना. हांगा लॉकर सिस्टम ना, एकल्याक बॅगां राखूंक बसचो पडटा, धड चेंजिंग रूमूय ना, मोबायल, बॅगां, चपलां दवरूंक लॉकर सिस्टम खंय जायच. यहाँ का एरिया बहुत बढ़िया है, गोवा टूरिज्म प्लेस है. ये स्पॉट पे लॉकर रूम चाहिए, मोबाइल रखने के लिए, बैग रखने के लिए. अगर इंजॉय करना है तो मोबाइल के लिए हो सकते हैं, इसके लिए लॉकर रूम बहुत ज़रूरी है. इसमें आने के बाद ये जो हमारा मोबाइल है ये गिल्ला होकर ख़राब हो सकता है, चोरी भी हो सकती है, तो वो रखने के लिए कुछ अच्छा लॉकर चाहिए. गोंयांत टुरिस्ट आयले आनी टॅक्सीवाल्यांचे ताशी नासतना गेले, हें कशें जातलें? टॅक्सीकार टुरिस्टांक लुटता म्हणून छयबे आसाच. सरकारान टॅक्सीचे टॅरिफ खंय फिक्स करचें. टैक्सी जो है वो तो जो रेट रिजनेबल रहना चाहिए, टैक्सी का रिजनेबल रेट मिलना चाहिए. पकडलं तर एक 14 रुपये 15 रुपये किलोमीटरप्रमाणे टॅक्सी आपल्याला मिळायला पाहिजे. पण इथं डायरेक्ट पॅकेजचं भाडे घेतात, तेही अव्वाच्या सव्वा. म्हणजे इथं 55 किलोमीटर, आता मी स्टेशनवरून हॉटेलपर्यंत आलो 55 किलोमीटरचं भाडं घेतलं 2100 रुपये. आणि आज आम्ही फिरायला निघालो आहे, जस्ट 50 किलोमीटरचं भाडं त्यांनी 3000 रुपये आकारलं आहे. म्हणजे याच्यावर गव्हर्नमेंटने काहीतरी लक्ष द्यायला पाहिजे. टुरिस्टचे इथं आमाप लुटमार होते. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयच्या दर्यादेगांचेर बेकायदेशीर गजालींचो टुरिस्टांक उपद्रव. गोंयचें नांव इबाडटा म्हूण पर्यटन मंत्र्यान GEL, GTDCचे अधिकारी आनी DGPची बसका घेतली. पर्यटकांक त्रास जावंक जायना. अतिथी देवो भव हे भावनेन सगळ्या जाळवणदारांनी वावुरपाची गरज मंत्र्यान उक्तायली. दर्यादेगो सुरक्षीत नितळ जाय, टुरिझम मंत्री उलयला. टुरिझम सेक्टरान आमी ऑलरेडी वी हॅव स्टार्टेड टेकिंग द चेंजीस, गेटिंग रिफॉर्म्स वॉट आर रिक्वायर्ड. बीच हाजेर पळयतकर बीच क्लिनिंग जावं, बाकीचे बीच सेफ्टी जावं, other issues which are there illegally happening, that is something which have been irritating the tourists who have been coming down. आम्ही क्लीन आणि सेफ बीचेस समज दितली मेसेज, a lot of things needed to be done. आज आम्ही we have had meetings with the DGP and the concerned police officials that we need to work together, ensure that Atithi Devo Bhava really comes in proper form. एक म्हणल्यार फायन जे टुरिस्टांक मारता अनवॉन्टेडली, द हॅरेसमेंट और आय वुड से द प्रॉब्लम्स ऑफ द टुरिस्ट फेस normally on the highways or roads, whether they are 2-wheelers or 4-wheelers, where they are stopped for challan, ते पहिले परत रिव्यू करून तांकां कशें बरें करचें पडटा, हाऊ वी कॅन बी मोर हॉस्पिटेबल टू देम अँड शो दॅट वी आर रियली मिनींग द थीम ऑफ अतिथी देवो भव इज वन पार्ट. सेकंडली जो आमचे इन टर्म्स ऑफ द बीच, थंय बीच मॅनेजमेंटाक सर्वेलन्स कॅमेराज, हाऊ वी कॅन गेट बेटर इक्विप्ड फॅसिलिटीज इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग सेक्युरिटी टू द टुरिस्ट हू इज कमिंग, हू इज युझिंग दिस पर्टिक्युलर बीच, एट द सेम टाइम एन्श्युरिंग दॅट वॉट एव्हर फॅसिलिटीज आर रिक्वायर्ड वी आर एबल टू प्रोव्हाइड टू देम. आज आम्ही जो रिव्ह्यू घेतला त्या रिव्ह्यू प्रमाणे वी विल एन्श्युअर दॅट प्रॉपर मॉनिटरिंग इज डन, ॲक्शन अगेन्स्ट इलिगल थिंग्स विल स्टार्ट. Use of technology in the next few weeks, we will start to ensure smooth coordination so that in the first instance the stakeholders are there, and second we will also try and take the public in between, so we are able to create in the coming season, we are able to create that impression of say clean and safe beaches for the people of Goa. रस्त्यावेली फोंडकोलां उणें करपाक शकता, मात पुराय ना करपाचें वा मार्ग फोंडारे मुक्त करपाचें उतर दिवपाची PWD मंत्री काब्रालाची तयारी ना. पावस आतां वर्साचे 12 म्हयने चालू, रस्त्याची कामां चडशे कडेन चालूच आसात. तिवूय मान्सुना आदी तडीक लागतलीं म्हणपाचें उतर मंत्री दिना. यत्न खंय चल्ल्यात. प्रिपरेशन चालू आसा, सगळे जातले अशें ना. मान्सून 12 म्हयने पडटा सद्याच्या परिस्थितीन क्लायमेट चेंजान. सो जे जे रस्ते आसा आमी तुमी पयले जाल्यार खूब कडेन आमी चालू केल्ले आसा आनी ट्रायंग टू मेक हे पाटी पॉटहोल कमी करपाक. हांव म्हणना पॉटहोल फ्री जावंक शकता अशें ना, पूण वी वील ट्राय. कितें जाला की सायडीचो ग्रोथ ते सगळे आमी टॅकल करून हांवें गुप्ताक आनी PCक सांगलां, CE आनी PCक सांगलां की तेजेर लक्ष घालून क्लिनींग करपाक चालू करचें म्हणून, एटलिस्ट एरियाज वेर इट इज वायनरेबल. सो प्रिपेर्डनेस आसा, पूण मान्सून सिवियर जाल्ल्या कारणान सगळे प्रिपेर्डनेस ते जातले अशेंय ना.
पूण वी आर मुवींग इन दॅट डायरेक्शन. तुम्ही पळयता गोंयभर रस्ते खंय पिड्यार जाले ते कामां चालू आसा सध्या. सो वील लूक इन टू इट. कुंडय बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांटाचें उक्तावण शुक्रारा 13 मायाक. ट्रायल रनार तो प्लांट चालू आसा. आतां मेरेन खंय 428 टन वैजकी कोयराचो विलो लायला. थंय डायपरां सारकेलो घरगुती कोयरूय ट्रीट जातलो. काकोडे 30 मायाक वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट चालू जातलो. बांयगिणी प्लांटाची प्रक्रिया चल्ल्या. वेस्ट मॅनेजमेंट मंत्री बाबूश उलयला. This plant has treated 428 tons of medical waste from its inception on 1/10 to 2021 and handles 788 health care facilities with 6,161 beds. This plant can also treat actually domestic sanitary waste and diapers, and the municipal council and village panchayat should collect this segregated waste and send it to this common facility for this treatment and disposal. Now formal opening आता जातले Friday at 10:30. Chief Minister will do the opening. So it has been running now for almost 5-6 months, and it handles 788 health care facilities, including GMC. Including GMC. काकोरा आता स्टार्ट करपाचे तुम्ही हेजेर आजो बांयगिणी. काकोरा लागून I think this month only by 30th कितें inauguration जावपाचें आहा. Bangini plant will happen. We already got a clearance as far as all the other pollution control board, all the other issues we have already seen. This area basically was earmarked for waste management plant from years together. Buildings came later on. रेव्हेन्यू कचेरींचे कारभारांचेर नजर दवरूंक CCTV घालपाची घोशणा बाबुशान आदी केल्ली खरी. आतां विचारल्यार कॅमेरा खंय CSR सकयल घालपाचे. पहिले सध्या आमकां जायते इक्विपमेंट लागून जाय. आमचे थोडे मामदार ऑफिसान झेरॉक्स मिशिनां लागून ना. इवन म्हापसा बी आमकां ते प्रॉब्लेम जाल्ले आसा. भायल्यान वयता ते झेरॉक्स कॉपी काडपाक ते 2 दिसान 3 दिसांनी येतात पत्तूर. So we are seeing that actually as far as logistics is concerned, all those things basically should be available in our office itself. So we are doing that through CI. We will appeal to through CIS, CSR also people basically to give to our offices. I'll be meeting some of the companies as well as some business houses. As collectorate is concerned, 60 LDCs we have taken, and some even multitasking, and I think steno. So those people will be basically given appointment letters one of these days. So any गरज असो manpowerची? गरज South Goa we are lacking of manpower. जो ट्रान्सफर लो लेवल ऑफिसरांचे सगळ्यांचे असतले. थोडे ऑफिसांनी 10 वर्सां 20 वर्सां some people have become like dead wood. So I think those people should start moving. Some people, what happen when they are there only in the thing, chalta hai, that attitude is there. So that chalta hai attitude basically should stop. So government should start functioning. This is a revenue department. We are going to look at, and there should be no leakage as far as any revenue is concerned. प्रुडंटा खातीर लौकिक शुल्कार आणि ओमकार फळारी. कर्नाटकांत जोयडा काळी न्हंयत वॉटर स्पोर्ट्स बंद केल्ल्यान थंयच्या थळाव्याचो धंदो ठप्प. 80% धंदो बंद पडला. वॉटर स्पोर्ट्सा बरोबर थंयचे हॉटेल टॅक्सीवाल्यांचेरय परिणाम जाला म्हूण थळावे सांगतात. काळी न्हंयत रिवर राफ्टिंगाचे नेम पाळिनात म्हूण कारवारचे जिल्लोधिकाऱ्यान जोयडा रिवर राफ्टिंग बंद केलां. एक्टिविटी परत सुरू करची म्हणून लोक मागता. कारवार देशी वॉटर एक्टिविटीज आणि राफ्टिंग बंद करचो आदेश दिल्लो आसा. अभी फ़िलहाल में ऑर्डर आया है राफ्टिंग सभी लोकल एक्टिविटीज़ बंद करना करके. ये अभी हमारा सीज़न था
एक्चुअली ये सीज़न था, अभी ये टाइम पे तो इधर पूरा क्राउड था और ये टाइम पे बुकिंग भी बहुत आते थे। अभी फ़िलहाल में बुकिंग्स कुछ भी नहीं आ रहा है बिकॉज ऑफ राफ्टिंग गिफ्टिंग वाटर एक्टिविटीज़ कुछ भी नहीं हो रहा है। सो बुकिंग करे सो भी गेस्ट लाइक 1 मंथ 15 डेज बिफोर बुकिंग कौन कौन किए थे ना, वो जब वाटर स्पोर्ट्स स्टार्ट हो रहा था वो बुकिंग भी अभी कैंसिल हो रहा है। सो ऑलमोस्ट गेस्ट इधर आते हैं शॉर्ट रन के लिए बिकॉज इधर लॉन्ग रन भी होता है गवर्नमेंट से। वो क्या होता है ना, लॉन्ग रन का चार्जेस अलग है और टाइमिंग ड्यूरेशन गेस्ट को कंफर्टेबल नहीं होता है। सो शॉर्ट रन क्या है, छोटा टाइमिंग हो जाता था और सबको कन्वीनियंट था प्राइस उसलिए। सो कितना जल्दी होता उतना जल्दी शॉर्ट राफ्टिंग और वाटर स्पोर्ट्स स्टार्ट करके दिए तो अच्छा होता था। पिछले बार भी लॉकडाउन करके बंद था, पिछले सीज़न भी कुछ भी नहीं हुआ था, हम बेरोजगार थे। इस बार भी वैसा ही हो रहा है, इस बार भी ऑलमोस्ट वाटर स्पोर्ट्स बंद है। लाइक कोरोना का जैसा कोई भी गेस्ट भी नहीं है इधर, पूरा खाली खाली पड़ा है। मतां फुटून बीजेपी जिखली, तांकां लोकांच्यो फिर्यादी दिसनात। पर्यावरण राखूंक सुप्रीम कोर्टाक मदीं पडचें पडलें। दक्षिण गोंयचो खासदार सार्दीन मिडिया कडेन उलयलो। मोलेचे इन्फ्रा प्रकल्पां आड आवाज काडपी एक्टिविस्टांचेर घाल्ल्यो केशी फाटीं घेवच्यो म्हूण मागणी। पोन्ने गोंयच्या बेकायदेशीर स्ट्रक्चराचेर पंचायत मंत्र्यान खंय बेगोबेग एक्शन घेवची। एक सरकार जो लोकांक निवडून दिलो, जोरी तर हे पावटी ते जिखल्याय, it is by default, everybody knows, because the votes were split. But I'm ashamed that they still don't know what is good for the people. लोकांक पडे कितें गरज आसा ती ह्या सरकाराक अजून माहिती ना, देखून कोर्टान इंटरफियर करून ही डबल लायन एको सेन्सिटीव जोनान बंद करची पडली। जे लोक दीस आनी रात झगडटाले, कितले स्ट्रायको केल्यो, हडताल केले, पूण ह्या सरकाराचे दोळे उगडूंक ना। तेच बरोबर हांव सरकाराक सांगूंक सोदतां, हे जे लोक जे मार्गार आयिल्ले ते आपणालें घरचें कितें पेड्डेर जातमो येवंक नात, फकत गोंयाक लागून ते आयिल्ले। सो जायते जाणांचेर केसो आसात, हे केसो विथड्रॉ करपाक जाय जात तितले बेगीन, की ओल्ड गोवा एक स्ट्रक्चर आयली, थिंगाय लोक आयज पर्यंत हंगर स्ट्रायक करतात, पूण सरकाराचे दोळे केन्ना उकडल्यात ते हांव नेणो। पंचायतान डिसिजन घेतलें की ते मोडचें म्हूण, ते डायरेक्टर ऑफ पंचायताक गेले आनी आयज तांकां स्टे दिल्ली आसा। हांव डायरेक्टर ऑफ पंचायताक तेच भशेन सरकारी मंत्र्याक पंचायताच्या उलो मारता, follow the rules and give the verdict as early as possible. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात। प्रुडंटाक फॉलो करात, वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार। बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट। देव बरें करूं।